फोंड्या मतदारसंघात पोटवेंचणुके आदी मतदारांचो आंकडो बरोच उणो जाला अशी माहिती उजवाडाक आयल्या। SIR जाले उपरांत 4000 परस चड मतदार उणे जाल्ल्यान हे वेंचणुकेचे राजकीय समीकरण बदलपाची शक्यताय आसा। मजगतीं 9 एप्रिलाक मतदान जातले आनी 4 मेक मतांची मेजणी जातली अशी माहिती भारतीय वेंचणूक आयोगान दिल्या। शिमला पंचायत सभाघरातल्या ग्रामसभा थळाक लागून कांय काळ तणाव निर्माण जालो। मोठ्या प्रमाणात गावचे लोक हजर आसतले देखून हॉलात फावो ती सुवात ना असो प्रस्न गांवकारांनी मांडलो आनी उक्त्या जाग्यार ग्रामसभा जावची अशी मागणी केली। पूण ग्रामसभेची सुवात अधिकृतपणान 23 फेब्रुवारीक जाहीर जाल्ली आनी त्या वेळार कसलीच हरकत उक्तायल्ली ना अशें सरपंच हांणी सांगलें। देखून निमाण्या खिणाक थळ बदलप शक्य ना अशें तांणी स्पश्ट केलें। मजगतीं सुमार 2 वरां चलपी चर्चे उपरांत निमाणे सरपंचान 29 मार्चाक उक्त्या सुवातेर ग्रामसभा जातली अशें आश्वासन दिलें। शिरगावची लयराई देवीची जात्रा विघ्नाबगर जावची म्हणून दरेका धोंड भाविकांनी नेम आनी शिस्त पाळची असो उलो प्रशासन आनी देवस्थान समितीन मारला। फुडल्या एप्रिल म्हयन्याचे 21 तारखेक लयराई देवीची जात्रा जातली। जात्रेची तयारी म्हणून आयतारा सांजे धोंड भक्तगणांची बसका आपयल्ली। लयराई देवीच्या देवळात ही बसका जाली। मामलेदार शैलेंद्र देसाय हांच्या देखरेखी खाला जाल्ले हे बसकेक देवस्थान समिती तशेंच पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले। बसकेत वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून 2000 परस चड धोंड वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार कांय धोंड भक्तगणांनी सूचना मांडल्यो। कोकण रेल्वेन अनियमित आनी तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशां आड खर मोहीम सुरू केल्या। ह्या मोहिमे खाला तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान कोकण रेल्वेन सुमार 2.41 कोटी रुपयांचो दंड वसूल केला। कोकण रेल्वेन सुमार 873 तिकेट तपासणी मोहीम राबयल्यो। ह्या कारवाये वेळार 41,522 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशी सापडिल्ल्याचें कळटा। मजगतीं अंदू वर्साच्या जानेवारी म्हयन्यात 44,736 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशी सापडिल्ले। तांचे कडल्यान 2.53 कोटींचो दंड कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी वसूल केलो। सगळ्या प्रवाशांनी वैध तिकेट घेवनूच प्रवास करचो अशें आवाहन कोकण रेल्वेच्या प्रशासनान केला। तशेंच खर तिकेट तपासणी मोहीम सुरूच उरतली अशी माहिती मेळ्ळ्या। गोंयांत धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिरयांचें आयोजन नेटान चालूच आसा। हाची परत एक फावट जिवीत बाणावली वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळी। धिरयांचेर प्रशासनाची बंदी आसून लेगीत कांय सुवातींनी लिपचोरया दिसा उजवाडार जाताच। हाका लागून जनावरांचेर जावपी क्रूरपणाचेर परतून एक फावट गंभीर प्रस्न उपरासल्यात। थळाव्या नागरिकांनी आनी जनावर मोगींनी हे विशीं हुस्को उक्तायला आनी प्रशासनान बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या।
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सादर केल्ल्या लेखी जापेत म्हणलां 2024 आनी 2025 ह्या वर्सा गोंयांतल्या विदेशी प्रादेशीक नोंदणी कार्यालयात FRRO 33,384 विदेशी नागरिकांची नोंदणी जाल्ली. ह्याच काळात 29 विदेशी नागरिकांक बेकायदेशीर ड्रग्स वेपारात वांटो घेतिल्ल्याचे दिसून आयले. परवानगे परस चड काळ राज्यांत रावपी विदेशी नागरिकां आड इमिग्रेशन आनी विदेशी कायदो 2025 खाला गुन्यांव नोंद करतात. ते उपरांत संबंदीत लोकांक FRRO मुखार हाडून ताब्यांत दवरतात आनी देशांतल्यान धांवडावपाची प्रक्रिया सुरू करतात, अशी माहिती सावंत हांणी दिली. कायद्या प्रमाण परवानगी नासतना काम करपी वा वेवसाय करपी परकी नागरिकांचेरूय कारवाय करतात. दरेकल्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुण आनी विचार आपणायले जाल्यार विकसीत भारताचे सपन पुराय जावपाक वेळ लागचो ना, असो विश्वास समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायला. महाराष्ट्रातल्या शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थान संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या रॅलीच्या समारोप सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. नार्वेच्या श्री सप्तकोटीश्वर देवळा कडेन हो समारोप सुवाळो जालो. ह्या वेळार आदले मंत्री आनी सध्याचे आमदार गोविंद गावडे, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. महापालिका वेंचणुके उपरांत मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी प्रसार माध्यमांकडेन संवाद साधतना वेगवेगळ्या विशयांचेर आपले विचार मांडले. उत्पल पर्रीकाराच्या भाजपांत प्रवेशा विशीं उलयतना तांणी सांगलें की उत्पल भाजपांत आयल्यार आपलो कसलोच विरोध ना, पूण उत्पलाच्या खऱ्यांनीच कितें मनात आसा तें आपल्याक खबर ना, असो उल्लेख तांणी केलो. ह्या वेळार बाबुशान आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या वावराची याद करून भाजपाक व्हड योगदान दिलें आनी निमाणे मेरेन पक्षाक निश्ठावान रावलो अशें सांगलें. गोंयांत पेटल्यो पारंपरीक चुली. वेवसायीक गॅस सिलिंडरांचो उणावाक लागून हॉटेल आनी रेस्टॉरंटाच्या वेवसायाचेर व्हड परिणाम जाला. गॅस पुरवण उणावाक लागून कांय हॉटेलांनी पारंपरीक लाकडी चुली पर्याय म्हणून वापरपाक सुरवात केल्या, जाका लागून तांकां गिरायकांची सेवा चालूच उरतली. विवा गोवा हॉटेलाचे धनी देवानंद शिरोडकर हांणी सांगलें. गॅस सिलिंडर वेळार उपलब्ध करूंक ना जाल्यार जायत्या हॉटेलकारांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जातलो. सरकारान बेगोबेग ह्या विशयाचेर लक्ष दिवन गॅसाची पुरवण परतून सुरू करची अशी मागणी हॉटेलकारांनी केल्या. साश्टी म्हालांतल्या नावेली वाठारांत आयतारा सकाळीं 6 वरांचेर रोजरी पदयात्रा घडोवन हाडली. क्रिस्तांव भाव सुमार 6 किलोमीटर चलत ह्या पदयात्रेत वांटेकार जाले. रोजरी पदयात्रेक फादर जोसेफ गुदिनो आनी मदर गेल गुदिनो हांणी फुडाकार घेतलो. ह्या पदयात्रेत सगळ्या पिरायेच्या मेरियन भक्तांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो.
मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचेर तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. नेपाळाक जाल्ल्या एका प्रवाशी बसीच्या अपघातात 7 भारतीय प्रवाशांक मरण आयले जाल्यार 9 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस खंय देंगणात कोसळिल्ल्यान हो अपघात जालो. प्रवाशी देव दर्शनाच्यान परतता आसतना हो अपघात जालो. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. आयतारा कर्नाटकाच्या चित्रदुर्ग जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात बेंगलोरच्या 2 पुलिसांक मरण आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी गाडयेन एका लॉरीक नेटान धपको दिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या बेंगलोरच्या 2 पुलिसांक मरण आयले. तशेंच कारचे बी बरेच लुकसाण जालां. गाडयो चड वेगान चलोवच्यो न्हय अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात. आयतारा सकाळी चेन्नईच्या नवाल्लूर वाठारात सिलिंडर स्फोटात 2 भुरग्यांक मरण आयल्याची दुखेस्त घडणूक मुखार आयल्या. हो स्फोट सकाळी 7:45 वरांचेर जालो. हो स्फोट इतलो खर जालो की सायडीच्या 3 घरांचे लेगीत बरेच लुकसाण जालें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण व्हड आवाज आयिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी बेगोबेग पुलिसांक तशेंच उजो पावपी दळाक कळीत केलें. उपरांत तांणी घडणूक थळार पावून मजत कार्य केलें. दुखापत जाल्ल्यांचेर एका खाजगी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा अशें कळटा.
आयतारा सकाळी दिल्लीच्या अंधेरिया मोर वाठारात नेचर बाजारात अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पावलपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. ह्या उज्यान सुमार 50 दुकानां उज्यान लासून काबार जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सकाळी 7:30 वरांचेर हो उजो लागलो. उजो बरोच खर आशिल्ल्यान सुमार 10 उजो पावलपी दळाचे जवान घडणूक थळार तैनात आशिल्ले. सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. महसूल गुप्तचार संचालनालयान दिल्ली आणि कोलकाता हांगा धाड घालून भांगराची तस्करी करपी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत 14 कोटी रुपयां परस चड मोलाचे भांगर, रुपे आणि भारतीय चलन जप्त करून 6 जाणांक अटक केल्ल्याची म्हायती अर्थ मंत्रालयान दिल्या. 13 कोटी रुपयां परस चड मोलाचे 8 किलो परस चड भांगर, 19 लाख रुपयां परस चड मोलाचे 7 किल रुपे आणि 51 लाख रुपयां परस चड भारतीय चलन जप्त केल्ल्याचे कळटा. आयतारा सकाळी दिल्लीच्या कांय भागांनी कांय प्रमाणात पावस झडलो. रस्त्यार सगळे कडेन उदक जाल्ल्यान वाहन चालकांची मातशी गैरसोय जाली. तशेंच अचकीत पावस पडिल्ल्यान थळाव्यांक आलाशिरो घेवपाक मेळूना. पूण गरमेन बेजारिल्ल्यान मात थळाव्यांच्या जिवाक मातशी थाकाय मेळ्ळी. आनीकूय कांय दीस पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयतारा सकाळी शिमलाक वादळी वाऱ्या सयत पावस दिसून आयलो. सकाळ फुडें दोळे उगडटाच थळाव्या लोकांक पावसाचें दर्शन जालें. हाका लागून सरभोंवतणी बरें थंड वातावरण निर्माण जाल्लें. मजगतीं कुल्लू आनी हेर जिल्ल्यांनी बर्फ पडिल्लो दिसून आयलो. बर्फाक लागून मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें, पूण पर्यटकांनी मात ह्या बर्फाचो बरोच आनंद घेतलो. मुस्लिम भावांची पवित्र परब म्हळ्यार रमजान म्हयनो. रमजान हो एक वताचो म्हयनो. रमजान म्हळ्यार एकामेकां मदले मतभेद पयस करून मोग वाडोवपी परब. ह्या म्हयन्यांत मुस्लिम भाव कडक एकवत म्हळ्यार रोजा पाळटात. फांतोडेर सूर्य उदेतकीच एकवताक सुरवात जाता. सूर्य मावळतकीच मुस्लिम भाव एकठांय येवन उपास सोडटात. रमजान म्हयन्या निमतान सद्या दिवचले मुस्लिम भाव परंपरे प्रमाण रोजा मनयतात.
जम्मू काश्मीर उधमपूरच्या गावागावात एक दुखापत जाल्या हरणाक वाचोवपाक रानखात्याक येस आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 130 किलाचें हें हरण खंय दुखापत जावन थंय पडिल्लें. पूण थळाव्यांनी ताका पळयताच रानखात्याक कळीत केलें आनी तांणी बेगोबेग येवन ताका उपचारा खातीर दाखल केलें. ह्या हरणाक खंय तोंडाक साबार घावे जाल्ले. ताचेर तात्पुरते उपचार करतकच ताका जम्मूंतल्या वन्यजीव अभयारण्यांत सोडले. कांय फावट आमकां जिबलेचेर एक फोफूट कशें येवन रावता, पूण एका सप्तका भितर ते फोफूट वता. कांय वेळा ते परत येता वता. तिखट खाण चड प्रमाणात खाल्यार हे फोफूट येता, पूण आमी ताचेर आडनदर करतात आनी उपरांत ताचो परिणाम गंभीर जाता. हाका लागून माउथ कॅन्सर जावपाची शक्यताय आसा. पूण कांय वेळा जर चड व्हडले फोफूट आयले आनी ते रंगान तांबडे जाले जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. कोणाकूय जर हाय बीपी आनी हाय डायबिटीस आसली जाल्यार काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय चड. कांय वेळा अशेंय जाता की डायबिटीस नाशिल्ल्या मनशाक हार्ट अटॅक येवपाक शकता. देखून डायबिटीस आशिल्ल्या मनशान चड गोड खावचें न्हय आनी वेळार चॅकअप करचो. तेच प्रमाण बीपी परत चॅक करत रावचें अशी दोतोरांची सुचोवणी. सेगीत दिसपट्टे भायले खाण खाल्ल्यान तशेंच कांयच हालचाल नसल्यार कमी पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत डायबिटीस जावपाची शक्यताय आसा. चडशीं भुरगीं दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खातात तशेंच सॉफ्ट ड्रिंक पियेतात. तातूंत भरपूर प्रमाणात साखर आशिल्ल्यान भुरगीं जिवान उगीच फुगतात. तशेंच तेलाच्या खाणाक लागून तांची भलायकी वाडटा. कांय जाणांक तर इन्सुलिनाचेर निंबून रावचें पडटा. हे सगळे भायले खाणाक लागून नाका आसतना कमी पिरायेचेर वजन अचकीत वाडटा. देखून जाता तितले घरचे पौष्टीक खाण खावचें. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान स्किन कॅन्सर जावपाक शकता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता हें तांकां खबर नासता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां.
सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हे एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता. दिसपट्टे भायले तेलाचे खाण खायत जाल्यार ते जिवाक धोक्याचें थारूं येता अशें भलायकी अहवालांतल्यान उक्ताडार आयला. हालींसराक तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खाता. भायलें खाण खंयचे तेलांत तयार करतात हें मात आमकां खबर नासता. कांय कडेन अशेंय पळोवपाक मेळटा की भुरग्यांचे कमी पिरायेचेर वजन वाडटा वा तांकां ल्हानपणांतूच डायबिटीस निर्माण जाता. देखून जिवाची काळजी घेवची अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया तेच्यो हेडलायन्स.